विदेशाचे आमचे गेले कार्यक्रमाक हांव अमृता तुमकां स्वागत करता आसा. तुमकां गोतसचें पुरो कोंकणी संमेलन युएसाचे कॅलिफोर्निया टू सॅन होजेन तू जावचेर आसा. जुलय मंथात हें जावचें संमेलन मस्त इंट्रस्टिंग आसा म्हणून आमी आयकलां. पण जाल्यार तुमकां कसन विशय म्हणून कळका की ना तशी आमगेलो तो आज जी आमगेल स्टुडियोंत आयिल्ली आसा ती ह्या संमेलनाचे जनरल सेक्रेटरी जावन आशिल्ले नरेश कामत आनी रंजिता पै. नमस्कार, तुमकां हांव हे शोन तूं स्वागत करता आसा. आनी आमकां हें संमेलनान तूं कसो पुरो प्रोग्राम्स दवरून घेतला, तुमी कसन पुरो जावचेर आसा म्हणून माहिती दिता म्हणून लेखून घेता आसा ती. सो तुमगेल विशय आमकां एक इंट्रोडक्शन दिवेता. Sure. Namaskaro. Miguel now Naresh Kamath Mono. I've born and brought up in Manipal mostly, and currently based in San Jose, California for the last 10 years as a senior hardware engineer for NVIDIA Corporation. नमस्कार पुरो जनाक. मेगेल नाव रंजिता पै. हांव जल्ले कोड्यालान तुची कोड्यालची चेल्ली हांव. सुमार 10 वर्स तकून आमी कॅलिफोर्निया USAंत आसाची. हांव सिनियर इंजिनियरींग मॅनेजर जावन एक प्रॉडक्ट कंपनी काम करता आसा. आमी दोग जनाक एक चेडूं आसा, 2.5 years old चेल्या चेडूं नमन कामत म्हणून. आमी ह्या वर्स कोंकणी संमेलन कसं जाता आसा ताचे जनरल सेक्रेटरीज जावन आसाची. आमकां एक हेम्मे विशय की संमेलन जावचेर आसा युएसांतू आनी 2 वर्स नंतर पॅन्डमिका गॅपा नंतर एक जातर आसा फायनली. आनी ताका जनरल सेक्रेटरी जावन आशिल्लो आमगेले गांवचे जन आसा ती आनी जनरल सेक्रेटरी जावन आसा ती आनी आतां आमगेलो गांव आसात आमगेला उलोवच्याक. सो आमकां एक संमेलना विशय एक ಸ್ವಲ್ಪ विशय सांगता. सगळ्याक फुडें कशी म्हळ्यार आतां आमी आयकलां कोंकणी संमेलन म्हूण खंय पुणी आयकलां आनी फुडें आमी यूथ ऑफ GSBन तूं एक कवर केलां ह्या विशय इंटरव्यून तूं. जाल्यार हें संमेलन म्हळ्यार कसन कशी स्टार्ट जालेलें खंय दोकून म्हूण आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिवेत. श्योर. सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया अनेक आकर्षणेचे सुंदर गांव, विविध अच्चरीचे अद्भुत नगर, मॉडर्न इंजिनियरिंग मार्वेल म्हणून सांगून घेतिले गोल्डन गेट ब्रिड्जा विस्मयो, भुंयक देव नायिल्ले स्वर्गू म्हूण सांगून घेतिले नापा व्हॅलीची चंदाई, ॲपला दोकून गुगला वरेक अनेक हजार जनाले सोप्पनबद्ध केलेले सिलिकॉन व्हॅलीचे झगमगू, कार चलोवच्याक कळ नातिलो रस्तो वंकडो म्हूण सांगचे गादीक सामान जावन आसचे लोंबार्ड स्ट्रीट, जगत्यांतू खंय दिसच्या मेळ नातिलें हातान चलोवचें केबल कार सिस्टम, ताजे विरुद्ध इलेक्ट्रिसिटीन तूं चलोवचें टेस्ला कारा फॅक्टरी, वर्ल्ड फेमस स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी. ह्या रितीचे अनेक वैशिष्ट्यान आमगेल सॅन फ्रान्सिस्को बे एरियाक एक अद्भुत प्रपंच केला. हें आमगेल अद्भुत प्रपंच ह्याच वर्स 2022 तू एक नवे रूप घेवचार आसा. गोल्डन गेट ब्रिड्ज आमचे गेल्यांक पुरा दर्शन दिवन कोंकण ब्रिड्ज जावन मेरवूचार आसा. नापा व्हॅलीन तू कोडियाल मोगारे पोरंबोळू भोर नेवचार आसा. लोंबार्ड स्ट्रीट आनी खंय बळकून वय्यार करचार आसा. इताक म्हूण निमगीता इताक म्हळ्यार 2022 जुलायन तू दाळी तोया फण्णा पोरंबोळू सॅन फ्रान्सिस्को बे एरियांतू घमघम जावचार आसा. वय 10th नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी संमेलन 2022 सॅन फ्रान्सिस्को बे एरियांतू सॅन होजेचे मेकनरी कन्व्हेन्शन सेंटरांतू जुलय 2 दोकून जुलय 4 तारीखे वरेक विजृंभणेरी जावचार आसा. तुम्ही पुराय येवन आमगेल ಒಟ್ಟು मेळनो सॅन होजेंतू व्हड गम्मत कोरया. supposed to go.
सो हे 10th कोंकणी संमेलन ऑर्गनायझेशन खंयची हे करतस म्हळ्यार हाजें नांव नाका म्हणून नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी असोसिएशन हें कोंकणी संमेलन प्रस्तुत करता आसा. सो नाका फावंड जालेलें 98 आंतू. सो नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी असोसिएशन इज मेनली हाजी विजन कसं म्हळ्यार नॉर्थ अमेरिका दॅट इज US एंड कॅनडा आसचे आमचे गेल जनाक ಒಟ್ಟು करचे. 98 म्हणटा तेदर ऑलरेडी मस्त US स्टेट्स आंतू कोंकणी संघ मस्त जाल्लेलींची बट तांकां एक नॅशनल प्रेझेन्स दिवका म्हणल खातीर एक उद्देशांतू नाका स्थापन जाल्लें. नाका मस्त सकड प्रोग्राम्स करताची संमेलन एक यूथ कन्वेन्शन्स जाता मस्त वेंचर्स आसा मस्त आमची गेल चॅरिटीजांक सपोर्ट आनी करताची. नाकाच मेन उद्देश कसो म्हळ्यार इंडिया सोडू USाक जो कॅनडा आयला आमची गेल्यांक ಒಟ್ಟು करचे आमगेल्या संस्कृती संप्रदायो आचार विचारू आमगेल भाशा व्हरून व्हरचे. त्या मात्र एक लायक नेटवर्किंग आनी रिलेशनशीप बिल्ड जावचे एक लायक प्लॅटफॉर्म ते. सो येद दोळटाय अरावंड 9 सम्मेलन्स नाकान ऑर्गनायज केला. न्यू जर्सींतू अटलांटा कॅनडा लॉस एंजलिस शिकागो मस्त कडेन आसा जाल्यार ह्या पटीचे 10th संमेलन कोंकणी संमेलन आमगेले पॅसिफिक कोस्टाचे सॅन फ्रान्सिस्को बे एरियातू सॅन होजेंतू जाता आसा जुलय 2 दोकून जुलय 4. सो हे 3 दिसा प्रोग्रामू हे आमगेल सॅन होजेचे मेकेनरी कन्वेन्शन सेंटरांतू आयोजन केला. हांतू मस्त नमने प्रोग्राम्स आनी मस्त पुरा एज ग्रुपाक जावची तशी ऑर्गनायज केला. आमगेले संमेलनाची थीम ह्या पटीचे आमगेल उत्सव कोस्ट टू कोस्ट सॅन होजे हॉड गम्मत म्हणून हाजे आमगेल उत्सव कोस्ट टू कोस्ट हाजे महत्व कसन हाजे मिनींग कसन म्हळ्यार आमगेले मालगडी पूर्वजांनी पुरो कशी कश्मीरा दोकून मायग्रेट जावन कोंकण करावळी केरळात आयलेलींची तशी ह्या जनरेशन आमी पुराय शिकवणेक जेवो कामा खातीर इंडिया सोडून कशी US आयलेली. सो आमी मायग्रेट जाल्लींची कोस्ट टू कोस्ट. आमगेले थीमाचे प्रकार महत्व कसं म्हळ्यार त्या कोस्ट दोकून ह्या कोस्ट येताय इंडियाचे पॅसिफिक कोस्ट आमची गेल खंय खंय दोकून मायग्रेट जावन आयलेंची की येद दोळटाय नॉर्थ अमेरिकाचे ईस्ट कोस्ट दोकून पॅसिफिक कोस्ट ते पुरा कोस्टा जनाक ಒಟ್ಟು करून आमी गम्मत करून उत्सव कोरया म्हळ्यार आमगेले थीम. तशे खातीर आमी सॅन होजे ते खंयची गांवांत ते जातास पळय तशी एक थोडे कोंकणी पन्ने जावन सॅन होजे हॉड गम्मत कोरया म्हणून आमी जनाक आपयता तसाची. ओके आयकतना मस्त इंट्रस्टिंग दिसता आसा आमकां. सो अशीच तुमगेले संमेलना विशीं आमकां एक तुमी ब्रीफ जावन एक ह्या सांगले कॉन्सेप्ट कसो न्ही म्हणून. सो ताजी हिस्ट्रीक वताना आनी चिके डिटेल्स दिवता फर्स्ट जाल्लेली कशी आनी कितले फ्रिक्वेन्सीर जाता आसता प्रति वर्ष जातर आसता. सो हाजे विशय ಸ್ವಲ್ಪ एक सांगेत आमकां. सो हे फर्स्ट स्टार्ट जाल्लेलें 98 नाका संस्थे बट आमगेलें फर्स्ट संमेलन म्हूण कसन आमी केलेलें पळय तें 96 आय थिंक न्यू जर्सींतू स्टार्ट जाल्लेलें. ते दोळ म्हणटा कशें जालें म्हळ्यार एवरी 2 to 4 years हांगा कशी उत्सव तेरू परब एवरी वर्स जाता आसता म्हळ्यार तितली जन आसाची ते जना ಒಟ್ಟು करची कश्ट रिसोर्सस जाय आनी तांवे 3 दीस असल प्रोग्राम करता म्हळ्यार तुमकां फंडींग जाय जन जाय तांगेल फुडा वेवस्था पुरा कोरका सो तशी पुरा जाता. सो तशी जावन प्रति वर्स करची कश्ट जाता बट एवरी 2 to 4 years असल प्रोग्राम्स जाता आसताची. संमेलन हॉट मट्टार जाता बट जाल्यार मस्त यूथ कन्वेन्शन्स कॅनडान जेवो शिकागोन जेवो आमगेले सेकेंड जनरेशन चेडवांक ते हांगा दोकून मायग्रेट जावन ते वता पळय थंय आशिल्ले चेडवांक आमगेले कल्चर कळका आमगेले आचार विचार कळका आमगेले मूल गांव खंय त्या पुरो कळका म्हणून तसले मस्त ऑर्गनायज करताची. सो एवरी 2 to 4 years जाता आसता ह्या पटीचे आमगेले 10th संमेलन. सो आतां इतले परत आयकतना एक कोंकणी संमेलन म्हूण जातर आसा एक विदेशांतू. सो हाका कितले एक तयारी आसचे पुरो कितले व्हड कार्यक्रम जाता आसतना सो तुमगेले एक प्रिपरेशन कमिटी म्हूण आसतले. सो ताजे विशय आमकां सांगेत तुमी पुरा कशी तयारी करता आसा ती कसन पुरो जातर आसा कमिटीज तुमी कशी पुरा मॅनेज करता सर ती हांगा थंय. Right. So
आमगे कमिटी म्हळ्यार इट्स मोस्टली ऑल जस्ट वॉलंटियर्स बिकॉज आतां कशें जाता म्हळ्यार पुरो जाणांक 9 to 5 जॉब आसची फॅमिली आसता कमिटमेंट्स आसची बट स्टील ऑल ऑफ अस हॅव कम टुगेदर इन बे एरिया कॅलिफोर्निया ऑल आमचेगेलेस हॅव कम टुगेदर टू पुट अप a grand spectacle which is the Konkani Sammelan 2022 which is going to happen on July 2 to 4th like I said. So आमगेल कमिटी म्हळ्यार आमगेल अध्यक्ष जावन आशिल्ल्याची राम आनी अरुणा आचार्य म्हणून तांगेल नांव एंड उपाध्यक्ष जावन आसाची अशोक एंड रंजना कुलकर्णी म्हणून आमी जनरल सेक्रेटरीज जावन आसाची ताजे तरी आमगेल एक कोर कमिटी म्हणून आसा म्हळ्यार आमगेल मस्त लिड्स आसाची सो ऑल लिड्स बेसिकली राम आनी अरुणा काका वीकली बेसिसाक एक रिपोर्ट दिताची की प्रिपरेशन्स कशें चलता आसा म्हणून सो that preparation has been happening since the last 2 years because of the pandemic and all that मध्ये pause जाल्ले आपास restart जाला so last few months दाखून preparations are all on a full swing आता आमगेल committees म्हळ्यार starting with registration committee registrations म्हळ्यार पुरा registration घेवचे badge दिवचे मागीर fund raising and finance committee आमगेल budget if you budget it goes into thousands of dollars, hundreds and thousands of dollars. So it is important to have a good finance and fundraising team to make sure that pura things are according to place, all the contracts are signed, and pura everything is going according to plan, and we are not exceeding our budget. Apart from that, we have our stage committee, audio visual committee, web committee. Konkani Sammelan.org म्हणून website एक चंदायर जाऊन आयला आता कसा events, कोण keynote speakers. Getting around Bay Area, pura information, pura my website argalla. QR code scan corner it will take you directly to those links. Pura setup kelala amgel web committee ta. Apart from that, we have our stage committee, we have our audio visual committee to make sure that all the AV prep is done and all the projectors and everything is set up in accordance with what we need for various programs. Tajattari amgel we have our entertainment committee, which is entertainment is our highlight because how to keep people engaged for 3 days. So the entertainment committee has planned like a great lineup of artists and other events, dances and various things that Ranjita is going to talk about. So we have all of that planned. Apart from that, we also have our keynotes, workshop and seminars. We have basically renowned Amchigeles and coming and speaking and inspiring our youth as well as rest of us and giving various speeches that we will talk about later on. Apart from this, we have our souvenir committee, we have a logistics committee and awards committee. We are going to honor basically a lot of renowned Amchigeles that have contributed to society and have achieved a certain place. So Tankapura awards in Yassa. So we have basically and then we also have youth committee which cater to some of the youth programs and basically our youth between 16 to 28 years mono tank ek specific set of programs davarla so tashi ek diverse range of committees were in Assam so इतले committees आणि मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमचे गेल्यांक फूड Oh, असो yes. 3 day इव्हेंट Right, असो right. सो हाजी खातीर फूड कमिटी एक हॉट फूड कमिटी आसा त्या म्हळ्यार सकाळ तान्नीक जेवण सांजे कापी जेवण रात्री जेवण दनपार जेवण पुरा आमी 3 दीस दिता सो देर इज अ डेडिकेटेड फूड कमिटी टू टेक केअर ऑफ दॅट टू मस्त तयारी जातशे आमकां दिसता हांगा बसून एक नमने उत्साह जाता कशें जावचें पुरो म्हूण आमकां हांगा तेर म्हणटना आमकां भारी उमेद आसता थंय जाल्यार विदेशांत इतले जनाक आमगेलें एक संमेलन जाता आनी ताजे म्हाका इतलें प्रिपरेशन आयकतना भारी खुशी जाता आसा आतां तुमी इतले कमिटी मेंबर्स वर्क करता तो सादारण कितले कमिटी जन आसचे पुरो ती वर्किंग बिहाइंड द सीन्स म्हणटा पळय so आता पुरा लिस्ट we have totally around 15 committee asachi ani ek 150 jan asachi we have around 150 plus people working part time like I said, right? So it's a huge committee and apart from this amgel must and volunteers asachi because on the day of the preparation malari amgel convention center ekka it is where companies like Apple, Nvidia have their annual conferences. It's a huge area. So we need a lot of help kind of setting up and making sure that the events go smoothly and as planned. वय इतले तुम्ही करतना अरेंजमेंट्स जावच्याक सहाय जावपाची जी सो आतां तुमी सांगिल्ले प्रकार तुमगे आयकलेले प्रकार आतां आमकां दिसता कशी म्हळ्यार
कितले रेजिस्ट्रेशन्स तुमगेले जाल्ला येदर ते येता म्हूण कन्फर्म जाले ती कितले पार्टिसिपंट्स तुम्ही एक्सपेक्ट करता सर ती गेस्ट्स आनी इन्क्लूड करून So, आमगेल 2020 to जो convention आम्ही registration start करताना we had around 2,000 people who had registered who had committed to come to the सम्मेलन. आत पॅन्डेमिका निमित्ती आत मस्तानाचे थोडे गांव येवकाश आणि तांकां पुरा मस्त वेरियस कमिटमेंट्स आसा न्हू वी हॅव अराउंड 1200 to 1300 registrations that are confirmed and आनीक थोडे दीस आसा वी हॅव अराउंड 1 more week for registration to end so we are hoping की आनी थोडे नंबर चड जाता म्हणून आमी एक्सपेक्ट करताची. सो एक 1500 अंतू येवचे पुरो म्हूण तुमगेले एक अंदाज आसता. वय सो तुम्ही आत्ता सांगलात पॅन्डेमिका निमित्त चेंजेस जाल्लात पॅन्डेमिका फुडें तुमी 2020 जावचे आशिल्लें हें संमेलन सो पॅन्डेमिका निमित्त आमगे जीवन इतलें इम्पॅक्ट जाला इतले परत चेंजेस जाला काम असो घर असो एक जिवनाक एक संपूर्ण बदलावन आयला ह्या 2 वर्सांचो कितले इव्हेंट्स असो कितले फंक्शन्स प्रोग्राम्स पुरो मुखार सरलेलो आसा सो ह्या पॅन्डेमिकान तुमकां संमेलनां कशी इम्पॅक्ट जाल्ले म्हणून सांगीत आमकां. वय श्योर सो आमी नाकान ऑर्गनायज सम्मेलन करची तें प्लॅन करताना आमी एक्चुली 2020 जुलायंतू हें सम्मेलन दवरया म्हूण केलें युजली जुलाय 4th weekend USA इंडिपेंडन्स डे विकेंडा वेळारी दवरचे सो आमी 2020 कोरया म्हणून लेखून ताजे 10 म्हयने पूड दखून ऑलमोस्ट एक दखून 10 म्हयने पूड 2019 दखून आमी प्रिपरेशन तयार केलेलें आमगेले कमिटीज कसं सब कमिटीज कोण कसं स्पीकर्स आपोवका गेस्ट कोण येता मेनू समीत पुरो तयार जालेलें बट तुमकां पुरो कशें गोतस पॅन्डेमीक आयलें 2019 ऑक्टोबर म्हणटाना मागीर मार्च 2020 संमेलनाक 4 की 5 म्हयने आसतना लॉकडावन जालें सो तशें जाल्यार निमते आमी खंय कसं काम केलें पळय पुरा स्टॉप करपा जालें जाल्यार आमकां गोत आशिल्लें पुरो जनान मनांत एक उत्साह आसले एक संमेलन जाता इता म्हळ्यार येद दोळटाय लास्ट सम्मेलन जालें आय थिंक 2016 जालेलें एटलांटांतू दॅट वॉज ऑल्सो प्रिटी पॉप्युलर एंड लायक आशिल्लें बट 2020 आमगेले गांवांत जाता म्हणटाना एंड देर इज अ लॉट ऑफ आमचे गेले प्रेजन्स इन कॅलिफोर्निया सो आमकां पुरो जाणां मस्त खूश आशिल्ली सो वी आर गोईंग टू होस्ट इट म्हणून पॅन्डेमीक जाता खूब जाणां डिसअपॉयंट जाल्ले बट आमी कसं केलें म्हळ्यार 2 वर्च्युअल इव्हेंट्स आमगेले कोंकणी संमेलनाची थीम सॅन होजे हॉट गम्मत उत्सव कोस्ट टू कोस्ट म्हणून सो आमी आमगेले वर्च्युअल इव्हेंट्सांक घरांतू बैसून एक मिलन घरांतूच एक मिलन म्हूण एक इव्हेंट करून 2 इव्हेंट केलेले तातूंत मस्त इंडियन आर्टिस्ट आमचे गे लोकल आर्टिस्टांक आमी पार्टिसिपेट करूंक एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले पद्य जेवो इन्स्ट्रुमेंट्स जेवो डान्स तसो पुराय सो मस्तान आतां जे संमेलन 2020 जॉयन जाल्यार ताजे उत्साह आनी उल्हासू तशी वोन चमकला ह्या वर्सा फेब्रुवारींतू आमी पुरो कमिटीज वापस मेळ्ळींच्यानी आमी लेखले कसं लायक आमी मुखार सुचाना जे बिकॉज एक नमने नॉर्मलसी आयले फुडें म्हणके जाय न्ही बट वी हॅव कम देर इत्याक आमी संमेलन कंटिन्यू करून नज म्हूण लेखून फेब 2022 आमी डिसायड केलें विथ जस्ट 5 months ऑफ प्रिपरेशन आमी खंय सोडलें की थंय देखून अपास फॉर्म करून फेब 2022 देखून वी स्टार्टेड कंटिन्यूइंग या सो वी आर ऑल वर्किंग व्हेरी हार्ड टू मेक दीस सम्मेलन सक्सेसफुल इव्हेंट. सो इतले जन अटेंड करतर आसत ती खंडित गोतस मस्तू विदेशाचे असोसिएशन्स समीत भागयतात म्हणून आमी आयकलेंची सो आतां ह्या जावचे कोंकणी संमेलन जुलाय 2nd, 3rd आनी 4th 3 दिवसाचे संमेलन कोंकणी संमेलनाक खंयचे पुरो ऑर्गनायझेशन्स येता आसा ती. सो रंजितान म्हणलें म्हणके नॉर्थ अमेरिकातू मस्त स्टेट्स आसा देखून संस्थान आमची गे समाज आसाची सो वेरेवर कोंकणीज आर देर इन द US पुरो तांचे ಒಟ್ಟು मेळून एक समाज म्हणून करताची गांवां म्हणके तेर आनी नान ते सो एक समाज आसल्यार एक ಒಟ್ಟು मेळून एक गम्मत लायक युगादी जावं दिवाली सेलिब्रेट करून ಒಟ್ಟು आसाची सो आत्तां आमकां ह्या पट्टीचे संमेलनाक मस्त सकट एसोसिएशन कमिटमेंट मेळ्ळा की येवन पार्टिसिपेट करता म्हणून सो फॉर एग्जाम्पल कॅनडा देखून कोंकणी एसोसिएशन ऑफ ओंटारियो देखून जॉयन जाता आसाची टू पार्टिसिपेट मागीर आमगेले कोंकणी समाज फ्रॉम न्यू जर्सी वरेन येता आसाची मागीर आमगेले बेजिकली ह्युस्टन एरिया आमची गे समाज म्हणून एक आनी एक ऑर्गनायझेशन आसा
ऑल्सो डॅलस फोर्ट वर्थ एरिया कोंकणी समाज म्हणून अनेक ऑर्गनायझेशन आसा थंय देखून पुरा कमिटमेंट आयला तसंच मस्तकड समाज देखून ज्यान येता सची देर ऑल टेकिंग पार्ट इन द कोंकणी सम्मेलन टू मेक इट अ ग्रँड सक्सेस बिकॉज आतां तंगेल हंतू तंगेल कडेन सम्मेलन जाताना आमी वचून वरेन पार्टिसिपेट करता जी आमगेल समाज वचून पार्टिसिपेट करता सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम अराउंड दिस टायम एज वेल फ्रॉम देट सो तुमी सांगिल्ले प्रकार इतले असोसिएशन जाता ती इतले जन इतले रजिस्ट्रेशन्स ऑलरेडी तुमकां जाल्लेले आसा आतां 2020 जावचे आशिल्ले संमेलनाक तुमी इतले पुराची प्लॅन केलेलो आसा सो तातूंत कितले पुरा अंश मुखार सुनू ह्या वर्सा तुमी घालतर आसा ती आनी इतले त्या वेळाचे उत्साह 2 वर्स नंतर 2 वंट्यान जेवण आसता सो आतां त्या उत्साह ह्या संमेलनांत येता म्हणून आमकां खंडीत गोत आसा सो येतल जनान हे संमेलना देखून तांकां कसन पुरा तुमी अरेंज केला कसं पुरा जाला आतां खाण जेवण पुरा आसवय तुमी पुरा ओट्टू मेळटा ती तेंचे खोल विशय म्हणून सांगता 2 वर्स नंतर घराचेले तोंड पळोवन उगण जेवण आसता खंय पुरो जाल्यार एक संमेलनांत पुरा आमची गेल वट जाता आसा ती सो ह्या पुरा आशिल्लो सोणू विंगड कसं पुरा तुमी अरेंजमेंट केला सो एक ऑडियन्स आसा येताना इतले जनाक येताना कसं पुरा आसा थंय पळोवच्याक अनुभवच्याक कसन पुरा तुमी अरेंजमेंट केला म्हणून आमगेल्या व्ह्युअर्साक सांगता श्योर सो सन्नार सांगू का म्हळ्यार सम्मेलन इज गोइंग टू बी अ 3 day फुल्ली पॅक्ड एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन इंटरॅक्टिव्ह अँड यमी फूड इव्हेंट तुम्ही हे 4 तुमकां डेफिनेटली मेळटा म्हणून आमी तुमकां बरोवन दिताची एंटरटेनमेंटा विशयी नरेश सांगता कोण की नोट स्पीकर्स सेलिब्रिटी आर्टिस्ट पुरा येताच म्हणून बट आमी प्रति एक एज ग्रुपाक सांज चेडून दोकून यंग अडल्ट्स आमगेल तसल एज सांज चेडू वशिली प्राय जालेली पुरा जना कसनेपणी आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज केला ते 2.5 3 days संमेलनांतू हांतू फर्स्ट कसं म्हळ्यार ओपनिंग सेरेमनी आसता ओपनिंग सेरेमनीक आमी एक मेरवणीक आयोजन केल्लें हांतू कशी आमगेले कोडयालान जेवो तेराक उत्सवाक कशी जन बायसोन वताची तशींच पुरा जन आमगेले गेस्ट्स कमिटी मेंबर्स ऑडियन्स पुरा जन वट्टू करून तशी मेरवणीक करताची पालखी उत्सव आसा वागा वेस आसा सो आमकां आमगेले इंडियाचे फील येता आमगेले कोंकणी कल्चराचे परत फील येता सो त्या पुरो ऑर्गनायज केला त्यानंतर मस्त क्लासिकल कॉन्सर्ट हिंदुस्तानी संगीत थोडे चेडूं जावं जाल्यार बॉलिवूड संगीत ताजेय पुराय ऑर्गनायज केला आमी आनी नाटक नृत्य पद आमची गेले त्या केला मागीर दिस डान्स बॅलेस रामायणा आनी महालक्ष्मी वैभवा म्हणून 2 डान्स बॅले आसा त्या सोनू सँड आर्टिस्ट हांगा दोकून एक सँड आर्टिस्ट येत आसा तांणी आमगेले पूर्वज कशी काश्मीरा दोकून आमगेले कोस्ट टू कोस्ट आयलींची ताजे विशयी एक चंद सँड आर्ट तांतू देखयत आसाची सो हाजे खातीर मस्त लोकल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करता आसाची सो दिस इज ऑल समथींग वीच कम्स अंडर एंटरटेनमेंट आतां इन्फॉर्मेशनाक आमी मस्त की नोट स्पीकर्स आमगेले आमची गेल समाजाचे महान साधक एक टॉप क्षेत्रांत कोण साधन केला तांकां आपोवन 2-3 म्हळ्यार सेगमेंट्सांत विचार आसा एक तो आमगेले कल्चर कशी वाडलाय आमी GSB खंय दोकून आयलींची ताजे विशयी एक आसा आमगेले एन्सेस्ट्री आनी रुट्सा विशयी एक 2 टॉक्स आसा बाय की नोट स्पीकर्स सिनियर्सा खातीर सोशो कल्चरल अँड हावजींग एक्टिविटीज ताजे विशयी आसा मागीर आयुर्वेदा आनी क्रॉनीक डिसीजासा विशयी आमची गेल फुडा निमती कशी पुरा कसं पूर्ण निवारण करता ताजे विशयी असल मस्त टॉक्स आसा सो इट्स नरेशान सांगला म्हणकेची इट्स अ बिग कन्वेंशन सेंटर 2 स्टेजस आसाची वन इज कॉल्ड एज उत्सव आनी एक गम्मत म्हूण नांव दवरला सो ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनी डेडिकेटेड हॉड सभेन तूं जाता बट डान्स ड्रामा आसतना थोडे जाणां त्या इंट्रस्ट आसना असल सेमिनार्सा वचून आयकूंक तसल पुरो आसले तांकां आनी एक स्टेजार वचून आयकूं येता त्या मात्र चेडूं खातीर कॉम्पिटिशन्स आसा कोंकणीज गॉट टॅलंट म्हणून आमी एक ओपन फोरम दवरला कोणेय येवन तांगेले टॅलंट देखो येता
मागीर आतां जेन्ना जावं कदल तशी स्टँडअप कॉमेडी आसा आमची गेल्यान मस्त स्टँडअप कॉमेडी करताची गेले प्रेसिडेंट रामाचार्य स्टँडअप कॉमेडियांनी करता सो यू नेवर नो ही कॅन ऑल्सो बी देर इन दॅट मागीर कॅरिओके आसा मस्त जेन्नाक पद्य सांगचे हें आसता पॅशन आसता ताजे विशय आसा सो दीस कम्स अंडर इन्फॉर्मेशन इंटरॅक्शनाक लॉट ऑफ मिक्सर्स आतां तुमी सांगेल म्हणकेची पॅन्डमिक जाल्यार मस्त जेन्ना एक मेळ न्हीची सो हे लास्ट जाल्यार 2016 सो 2016 to 2022 इतलें वर्स जाल्यार मस्त जेन्ना मेळ अशी आसाची सो दीस इज लायक अ गुड मिक्सर फॉर देम आमी तांगेल खातीर मिक्सिंग इव्हेंट्स दवरला युथाक स्पेशली बिकॉज हांगा देखून तेच आमकां जेन्नाक इंडिया विशय पुरो गोत आसता आमगेल रुट्स कसा म्हूण गोत आसता थंय आशिल्ले चेडवांक तसं इंटरॅक्शन मेळचें मस्त उणें आमगेले हाजी जन चेडूंक आतां मुखार कसं करताची शिकवण कसं करताची यू नो तांणी कसं कोर्स घेतलो असल तसल पुरो इंटरॅक्शन करूंक यूथ मिक्सर्स म्हणून आमी मस्त हॉट इव्हेंट दवरला तातूंत कोणेय चेडवां बाद दिनाच म्हळ्यार 13 to आय थिंक अरावंड 24 एजाच्यांक यूथ मिक्सर्सांनी पुरो आसा मागीर तशींची नेटवर्कींग तशी नाकाच वन ऑफ द मेन उद्देश यांच आशिल्लो जेन्ना गुर्त आसतना तूं असल सभेक येवन पळयल्यार ओ आवो आमगेल गांवच्यो हांगा अशी लेखतली म्हणून उलयता तशी गुर्तूय जाता सो तसलीचे ते मुखार सुनू फ्रेंडशीप जाता संबंदूय वाडटा सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द की पार्ट ऑफ द सम्मेलन सो एज आय सेड इट्स गोइंग टू बी फुल्ली पॅक्ड विथ एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन इंटरॅक्शन अँड फुडाचे 2.5 to 3 days पूरा आमची गेले रांदप आसता मुळीक जेवो बन्स आसो चण्यांग अशी आय थिंक नरेश इज ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इट सो ते फूड मेनू पळयतना आमकां म्हळ्यार तोंडा उद्दा येता म्हळ्यार हांगा मस्त कॉमन ते बट अमेरिकान तूं ते पणसू असल तसल मेळचे थोडे कश्ट सो ते आसतना आमी ते पुरो ऑर्गनायज करून जेन्नाक दिता आसा म्हळ्यार आय एम प्रिटी श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू एन्जॉय इट सो इट्स फुल्ली पॅक्ड आमी वॉट आय वॉन्ट टू टेल द ऑडियन्स इज यू आर अप फॉर अ ग्रेट ट्रीट ऐकताना म्हाका जो रूम येता हांगा बसून इतले पुरो इव्हेंट्स 3 दिवस गंमत जावचे आसा सायमल्टेनियसली इतले पुरो तुम्ही प्रोग्राम्स प्लॅन केलेलो आसा आनी सगळ्याक म्हाका चोर कसो खुशी दिसता म्हळ्यार पुरा प्रायेच्या कसन्यातला कसने आसा सो चोरडुवा उगवण जाता म्हण कसना तांगेल खातीर तुम्ही कसं की कार्यक्रम अरेंज केला आनी कसने आसा सांस्कृतीक जावन असो जो लिटरेचर जावन असो कसं नाही असो तुम्ही ताका पुरा एक चंद कोण अरेंजमेंट केल्लेशें दिसता आनी त्या मात नाही खाली वचून पळोवच मात्र नाही जनान पार्टिसिपेटय कोरेत सो असल नमने तुम्ही एक प्लॅटफॉर्म हाडलेलो आसा कोंकणी संमेलनात आनी तुम्ही ह्या इतले लायक कोण अरेंज करता आसा ती म्हूण आयकून भारी खूश जाता असं सो हे कल्चरल प्रोग्राम्स तशीची तुम्ही फूड एलॅबोरेट आस म्हूण सांगला आता फुडा प्रिपरेशन करच्याक इतले जनाक भारी कश्ट आसा सो त्यावेळी विदेशांत तूं हांगा आमकां करतान पळयतान प्रिपरेशन्स चिकेची कशी करचे बाय इतले जनाक म्हूण दिसता हांगा पुणी आमकां कितली केटरिंग आसा ती प्रजन मोठ मेळ करता ती जाता जाल्यार थंय विदेशांत आसल गांवांत तूं इतले पुराची नमुनवार आमगेल रुची आमची गेल्याच रंदप कोरका जाल्यार तुमगेले विंगड नमनी प्रिपरेशन आसच्या पुरता का त्या आमकां कशी म्हणून माहिती दिला लायक आशिल्ले तशीची ह्या प्रोग्रामाक कोणी तुमगे स्टार अट्रॅक्शन्स तुम्ही टॉक्स आसा म्हळ्यार सो कोण आसा ती वर्कशॉप्स कंडक्ट कोण करता ती कोण येतर आसा सो हू कॅन दे लूक फॉरवर्ड टू म्हणून आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगेत वा Sure. I'll answer your second part of your question first, talking about our artists and various keynote speakers. Our entertainment team and keynotes, workshop and seminars committee has come up with a great lineup, a fully jam-packed event for all 3 days. Amgel artists assamalari amgel opening day दिवसा Shankar Mahadevan yattamka एक exciting and scintillating performance exclusively for Konkani Sammelan attendees on July 2nd. Right. Magiri July 3rd we have basically Amgel Vilas Nayak street painter, so he's going to come. Magiri Balchandra Prabhu will be there as well, basically performing Hindustani music. Magiri on the second day we also have Deepika Padukone as part of our opening ceremony, and she will be give a fireside interview with the Konkani Sammelan attendees.
Apart from this, we have various Hindustani and Carnatic music artists lined up. We have Bharat Kundaje from the Bay Area. We have Dr. Padmini Rao and various artists. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಲ್ಲರಿ ತುಂಬ ಪೂರ ಜನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ I've just named a few to begin with. Coming to our keynotes, we have very prominent Konkani keynote speakers who are coming and giving speeches there. Starting with, we have basically Lakshmi Shenoy. She is the CEO of Embar Collective Monica company as such. She's a young adult entrepreneur, and she's coming especially to inspire our youth Konkanis basically to see how you can scale up and become CEOs and grow in the industry as such. So she's coming on July 3rd. Magiri, we also have on July 4th we have Amgela very own Anant Nag. He's going to talk about our Konkani culture and heritage. Tagele keynote speeches on July 4th. Magiri, Amgel hanga Hyderabad adakunu ek Dr. Meera Shenoy Monasa. So she's the CEO of Youth for Jobs. So she is a social entrepreneur and pioneer who basically works in skilling rural, tribal, disabled youth and associating them with companies and getting them jobs and in highly skilled areas. So she's been working for the last 10 years in India, and she's employed more than 31,000 people and trained all these differently abled people in the industry. So last month Prime Minister Narendra Modi Man Ki Baat atu she was featured, which is of great prominence, and she's also a national award winner. Apart from this, we also have Neil Shenoy, who is the CEO and co-founder of Begin Mono. That basically it's a company that works in education for online education for early kids and children. So, and he's also a co-founder of Savan, which was sold to Reliance a few years back. He's also founded companies which are worth more than $2 billion. So he's going to come and inspire our attendees and youth and talk about keynotes. So coming lastly about our food committee itself, we are working with local caterers. So we have a huge food committee, and pura every day tannika, javarna, dinner, pura list code no. They're working with local caterers, and we have around 10 families in the food committee who are working hard to basically make it a grand event. And as you know, food is very central to our Amchigel Samaja, so everything revolves around food mostly. So there's a lot of focus on food as well as part of the Sammelan. इतलं पुरा म्हाका मस्तो एक गर्व येतास आयकून ह्या पुरा आमगेल समाजान तूं आमगेले समाज बांदव आमगेल आमचीगेल समाजान तूं कितले जन आसा ती तांगेल समाजा खातीर जना खातीर देशा खातीर इतले पुराची करतर आसा ती तांगेले जॉब आसचे तांगेले प्रोफेशनल लायफांत आसचे पुरो सोशल लायफांत असो कसले पुणी कोरून समाजा खातीर देशा खातीर इतलें आयकून नांव घेतिल्लें आसा ती तशीच विदेशान तूं इतले आमची गेले आसा ती थंय वचूनूय नांव घेतिल्लें आसा ती आमकां ह्या पुरा आयकतना आश्चर्य दिसता बट जाल्यार विदेशा वचून देश विसरना अशें इतलें पुरा केल्लें आसा आनी तांकां तुमी संमेलनां आपयलेलें आसा आनी अवॉर्ड्स मुलकान तूं तांकां सन्मानय करतर आसा ती सो ह्या पुराची आयकतना आमकां भारी खूश जातर आसा आनी एक कसो सांगयत म्हळ्यार वर्स वता वताची आमगेले एक संस्कृती विसरत की म्हूण केन्नाय एक आमकां एक आमगेल जनरेशन एक एक प्रश्न लांबतो आसता केन्नाय कशें जावच्या पुरांनी मुखारी म्हण बट असल पुराची कार्यक्रम तुमी करतना चोडवांकय कळतर आसता जना मेळटा आसतना आमगेले समाजांत आमगेले समाज बांदव ओट्टो आसतना आसला म्हणके जाता तांकां गांवां येवचें जाय नासच्या पुरो 2 वर्स घरांतूच आसून मस्त जनाक विदेश आशिल्ले आमचे गेल्याक हांगा येवचें जाय न्ही तसल नमने परिस्थिती आशिल्ली जाल्यार त्या 2 वर्साचे उत्साह भोरून हे 3 दिवसांतच गम्मत जावण असो जन मेळचे असो कार्यक्रम असो इतले बरो तुमी केलेलो आसा
तुमकां बदके इट्स अ वेरी प्राईड मोमेंट आमकां फ्रॉम द यूथ ऑफ GSB टीम वी आर ऑल्सो वेरी एन्थुजियास्टीक तुमी इतले पुरो करता आसा तेणी कशी जत्तर आसता म्हणून बट एक विशय आमकां निमगो आशिल्लो आमकां तू येवचें जायना टायम मस्त शॉर्ट जाल्ल्या इतले पुरो आशिल्लो म्हूण आमकां आज कळतर आसा सो हाची कसं तुमगे लायव्ह टेलिकास्ट जो कसं की जो आमकां ह्या पुरो कार्यक्रम मागीर जो पळोवचें मेळटा तुमी कसं हाका अरेंजमेंट केला सो हें सॅनोझेन जाता आसा कन्वेंशन सेंटरान तो कारणांतरा निमती आमी लायव्ह टेलिकास्ट करूं जायना ते थोडे रिस्ट्रिक्शन्स आसा तशी आमी लायव्ह टेलिकास्ट करूं जायना बट खंडीतय आमी ते जाल्यार प्रोग्राम्स आतां रामायण बॅले जो महालक्ष्मी वैभव आमगेले की नोट स्पिकर्सान लायक टॉपिक्सा विशय उलयलेले डान्स नृत्य नाटक हाची प्रदर्शन आनी रेकॉर्डिंग्स आमी डेफिनेटली यूथ ऑफ GSPक पेटयताची यूथ ऑफ GSB हॅज बीन अ बिग सपोर्टर फॉर सम्मेलन आमगेले प्रमोशनाक पब्लिसिटीक तुमी पुरो मस्त हेल्प केला सो डेफिनेटली आमकां मस्त बेजार आसा दॅट इट कांट बी अ लायव्ह टेलिकास्ट आनी मस्त जन एक्चुली इंडिया दोकूनय येवका म्हूण आशिल्लींची बट कारणांतर जोकून जायना आसच्या पुरो बट बी अश्योर्ड दॅट द रेकॉर्डिंग्स विल बी शोन अँड ऑल ऑफ यू कॅन हॅव अ हांगा दोकून बसून तुमी ते आनंद घेवेता आयकून भारी खुश जाता आमगेले ऑडियन्साक आनी कसं तुमी कन्वे करच्याक इश्ट पडटा No, I think we just want to thank Youth of GSP for giving us this madhyam of coming and talking about Sammelan and all the preparation that all the volunteers have and the committee has put through for all these months and probably years. So तुमक मस्त thanks sir. या पेटी तुम्ही येवका म्हणून आशिल्ल्यात जायनी last minute visa निमित्त. Hopefully you can make it for the next Sammelan and you can be there in person to attend our next Sammelan म्हणून लेखताच्या. मस्त धन्यवाद तुमगेल्या प्रोत्साहनाक तशीची तुमगेल्या आमंत्रणाक तुम्ही हंग थंय दोकून हंग आयिल्ले आसा ती आमगे शो स्टुडियो येवन आमकां इतलो पुरो विशय ತಿಳಿಸಿलेलो आसा आमकां भारी खूश जाता आनी आमकां भारी हेम्मे म्हूण सांगता आमगेले गांवचे जन थंय संमेलनांत तूं इतलो पुरो करतर आसा ती तशी दवाल आशिर्वाद तुमगेलो सदैव आसो म्हणून आमी आशेता ती तशीच आमगेले सहकार केन्नाय आशिल्ले आसाची यूथ ऑफ GSB टीमा दोकून तुमकां मस्त धन्यवाद येवन आमकां इतलो पुरो सांगिल्ले खातीर आनी तुमगेले जावचे प्रोग्रामाक आमगेले बेस्ट विशेस कन्वे करता सर थँक्यू सो मच Thank you so much. थँक्यू Thank you so much. आमगेले आयचे शोन तूं US जावचे कोंकणी संमेलन जुलै 2nd, 3rd and 4th कॅलिफोर्नियाचे सॅन होजेन जावचे कोंकणी संमेलना विशय तुमकां आजी आमी सांगून दिल्लेले आसा आमगेलो जनरल सेक्रेटरी जावन आशिल्ले रंजिता पै तशी नरेश कामत आमगेले स्टुडियोंत येवन इतली पुरो माहिती दिल्लेली आसा तशीच आमगेले विदेशांतू कितले पुरो आमगेले समाज बांधव खंय खंय दोकून कसन पुरा करतर आसा ती तशीच आमकां ह्या विशय हांगा ह्या स्टुडियोन बसून कळतर आसा ह्या प्रोग्रामा मूलक करतर आसा तुमगेले लागीं तुमगेले फॅमिली असो तुमगेले फ्रेंड्स असो कोणी विदेशांत तूं कसने एक्चीव कोण आशिल्ले जाल्यार तांकां आमगेले शोन तो आपोवन इंटरव्यू करच्याक आमकां भारी खुशी जाता तुमकां कसने तशी विशय गोत आसल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करे ती आनी मुखार वेल शोन तूं आपस मेळया हांव अमृता नमस्कार